भक्ती धीरे रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ती धीरे रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ती धीरे रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा. श्री लक्ष्मीनारायण रामनाथ प्रसन्न. आता मी श्री रामनाथ देवस्थानाचे आडಳಿತ मंडळीचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले श्री ज्योतिंद्र जी एस सांबारी माम आनी तांगेले आडಳಿತ मंडळीचे विंगड सर्वांक आमगेले आयज कार्यक्रमाक स्वागत सांगता आसा ती तुमकां सर्वांक स्वागत. हांगाचे श्री रामनाथ देवस्थानाचे मॅनेजमेंटा विशयारी तशीची देवस्थानाचे विशेष कार्यक्रमा विशयारी आमगेले विवर्सा घोस्कर तुमी एक दोन उतर उरलो न्हू एक्सप्लेन करका म्हूण निमून घेता. नमस्कार. श्री रामनाथ पंचिष्ट देवताक नमस्कार करून तसेच आमचे गुरु श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांक वंदन करून आमच्या देवस्थानाचे विशयी दोन शब्द तुमकां सांगता. आमचो आयचो महाशिवरात्रीचो उत्सव आयच्यान सुरू जाता. खरें तर हो उत्सव प्रत्येक वर्सा 5 दिसांचो आसता. ह्या वर्सा तो आमकां आनी एक दीस एक्स्ट्रा मेळ्ळा कारण द्वितीया आनी प्रतिपदा एकाच दिसा येवन आमचो ह्या वर्साचो कार्यक्रम 6 दिसांचो आसा. ह्या 6 दिसांचो कार्यक्रम आमचो भरगच्च भरिल्लो आसा आनी ह्या कार्यक्रमा विशयी आमी पूर्ण माहिती प्रत्येक माजनाक, प्रत्येक कुळावीक, प्रत्येक भजकाक आमी आमची इन्विटेशन ऑल ओवर सगळ्या धाडटात आनीक तांणी हांगा येवन आमची कार्यक्रमाक ते प्रत्येक वर्सान वर्सी शोभा हाडटात. प्रचंड भावीक, प्रचंड कुळावी, प्रचंड महाजन हांगा सगळे येवन आमचे कार्यक्रम अतिशय उत्तम प्रमाणान प्रत्येक वर्सा हांगा जाता. ह्या कार्यक्रम म्हणजे प्रत्येक दिसा आमचे वेगळे वेगळे कार्यक्रम असतात. पहिल्याच दिसा आमचे मंगलाचरण म्हणून जाता. हे मंगलाचरण म्हणजे मंगलाचरण पयलीं आमचे प्रत्येक नित्य आमची देवाक पालखी जाता. नंतर आमचो सकाळची नवचंडी आमचो उत्सव आसता. नवचंडी आमची प्रत्येक वर्सा ताजी नवचंडी करतात. ती नवचंडी सादारण 5 दीस चलता आनी ताजी हें पळय आसा समाप्ती त्या दिसा आमची 5 दिसां नंतर जाता. आनीक प्रत्येक दिसाक डेली पालकी, तरेतरे सुखासन, नंतर अंबारी, नंतर विजयरथ, तसोच हे सगळे भरगच्च कार्यक्रम भरिल्लो आसता. पयल्याच दिसाक आमची आज जी आसा ती आमचे आज सिल्वर रामनाथाची सिल्वर पालखी आसा आनीक सातेरीची पालखी आसा. तर ह्यो दोनी पालख्यो आज जातात आनी फाल्यां साकून आमच्यो डेली 5 दीस गोल्डन पालखी जाता. म्हणजे रामनाथ देव किंवा आमची जी दैवत आसा तातूंत गोल्डन पालखी बसून आमी सगळी ताजी मिरवणूक प्रत्येक दिसा काडटात. ह्या उत्सवाची स्पेशलिटी म्हणल्यार डेली वेगळे वेगळे ताजे रथ असतात. अंबारी आसता, तशीच विजयरथ आसता, तसोच आमची नौका विहार आसता. नौका विहार ही आमची गोंयची स्पेशलिटी. त्या नौका विहार म्हणजे आमची जी रामनाथ स्वस्थानाची तळी आसा त्या तळयेक आमी रामनाथ देवाक पालखेंतल्यान व्हरतात. ती तळये बसयतात आनी ती तळयेक भितर आमी थंय पुजा करून ताजी वेवस्थीत रितीन ती पुजा करून ताका थंय मिरवणुकीन परत हाडून ताजे नंतर सदां भशेन आमची पालखी जाता. तर प्रत्येक दिसाक नाटकां आसतात. म्हणजे आज पयले दिसा मंगलाचरण आसता. मंगलाचरण म्हणजे पयलीं आमी देवाक सगळे जे नाटकां काम करपी आसात ते सगळे देवाची भेट घेतात.
सगळी देवाची भेट घेऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतात आणि नंतर गणपती पूजन जाता. आयच्या दिसाचे गणपती पूजन जे आसा ते आमचे सगळे महाजन थंय येतात आणि गणपती पूजन जाता. प्रत्येक दिसाक हांगा नाटकां जातात आणि ती नाटकां रिहर्सल बी घेऊन अतिशय उत्कृष्ट प्रमाणात ती नाटकां हांगा जातात. हे ॲक्च्युअली रामनाथ महाजन नाट्य मंडळ हे साधारण मोर देन 75 years एगो इट वॉज इस्टॅब्लिश्ड. आमच्या म्हालगड्यान हो आमचो हो नाट्य मंडळ म्हणटा ती आमचे म्हालगड्यान हांगा सुरू करून साधारण 1945 सुमार तांणी सुरू केल्लें आनी तें सुरू करून आमचे म्हाजन जावं म्हाजन आमचे चलयो म्हाजन म्हणजे म्हाजनाची भुरगीं चलयो चले म्हाजन सगळे हांगा वेवस्थीत रितीक रिहर्सल घेवन नाटक सामकें एक नंबरचें करतात आनी हें नाटक पळोवपाक आमचे सगळे लोक येतात. ह्या शिवरात्री उत्सवाक आमचे पुराय देशांत जे पळय आमचे म्हाजन आसात कुळावी आसात आनीक हे सगळे लोक हांगा उपस्थिती दिवन कार्यक्रमाची अतिशय शोभा वाडयतात. तशेंच आनी एक उत्सव मोठ्यांत मोठो म्हणजे आमचो नवरात्री उत्सव आसता. त्या नवरात्री उत्सवात साधारण 11 दीस आमचो प्रोग्राम आसता आनी ह्या 11 दिसांक आमच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो पालख्यो आमच्यो पालख्यो आसतात आनी पालखी जातकीर मागीर किर्तन आसता. किर्तन जातकीर मागीर मखर आसता आनी मखर म्हणजे एक सांगपा म्हळ्यार इट इज लायक झुला. ते झुलक रामनाथा बसोवन तातूंत बरे भशेन वाजोवन 9 दीस कामाक्षी 10वे दिसा रामनाथ आनी 11वे दिसा थंय सातेरी अशें आमचो हें जाता. म्हणजे मखरां बसोवन तांचो कार्यक्रम जाता. होय कार्यक्रमाक आमचे जशें आमचे वाजप वाजयतात त्या त्या प्रमाणाचेर ते मखर नाचयतात आनी हे मखर आमचे फक्त महाजन नाचयतात. कुळावी येवन तांणी भाग घेवपाक जातात आनी सगळीं हे येवन आमचे मखराचो कार्यक्रम अतिशय उत्तम जाता. आनी आमचे रेगुलर म्हणजे सांगपा म्हणल्यार आमच्यो प्रत्येक म्हयन्याक आमची सादारण 9 पालख्यो जातात. 4 सोमाराक आमची पालख्यो जातात, नंतर 2 पंचमी जातात, 2 आमच्यो दशमी जातात आनी 1 उमाशे जाता. सादारण 9 सुमार पालख्यो आमच्यो प्रत्येक म्हयन्याक जातात आनी ह्या पालखेक आमचे सगळे जवळचे लोक जे आमचे गोंयचे ते सगळे हांगा उपस्थिती दितात आनी उपस्थिती दिवन ह्योय पालखी आमचे प्रचंड लोक आमची येवन आमची बरे भशेन हें जाता. आमकां हांगाचे उत्सवा विशयारी विशेष जावन नवरात्री अशें पुरो शिवरात्रीच अशें पुरो तशीची प्रति म्हयन चलचे विशयारी मामान मस्त चंद रितीर सांगिल्लो आसा. एक विशय कसो म्हळ्यार हांगा ऑफिसाचे उद्घाटनेक श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आयिल्ले तुमी सांगिल्ले आसा ती त्याच विशयारी गोकर्ण मठाक आनी ह्या देवस्थानाक संबंध कशी मुखार तुमगेले मुखारी कसो प्लॅन्स आसा ते आमगेले व्हिवर्स सांगता म्हणून येता. आमची हे पळय कमिटीची ऑफिस आसा. फर्स्ट म्हणजे तुमकां मातशी हांव कमिटीची वळख करून दिता. ते हांव विसरलो. एक म्हणजे हांव प्रेजिडेंट मिस्टर ज्योतिंद्र सांबारी, गुरुप्रसाद कुंकळयेकर द सेक्रेटरी, नंतर मनोज केणी आमचो ट्रेजरर आनी अवधूत कुंकळयेकर आमचो एटॉर्नी, नंतर वल्लभ कुंकळयेकर इज अ वायस प्रेजिडेंट आनी आमचो अजिंक्य बेणे इज अ सबस्टिट्यूट ट्रेजरर आनी 2 जाण आमचे कमिटी मेंबर एबसेंट आसात. तर आमचे देवस्थानाचे कमिटीचे ऑफिस म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस खूब ओल्ड जाल्ले आनी आमकां थंय वेवस्थीत सुविधा दिवपाच्यो आशिल्ल्यो म्हणून आमी हें ऑफिस रिनोवेट केलें आनी रिनोवेट करून अतिशय आमी ते मॉडर्न तातूंत सगळे फॅसिलिटीज दवरल्यो. आतां हें ऑफिस पळयलें जर जालें जायत जाल्यार इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस इन देवस्थान इन गोवा अशें म्हणपाक हरकत ना. तशेंच हें उद्घाटन फाटल्या 6 तारखेक श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजान केल्लें आसा. स्वामी महाराजाक हांगा लागीं आयिल्ले आमच्या महालक्ष्मीक ते राविल्ले जवळ आमच्या स्वस्थानाक. थंयच्यान आमी तांकां विनंती केली हांगा येवन आमचें उद्घाटन करचें
आनी स्वामी महाराजान हांगा ह्या ऑफिसाचें उद्घाटन केलें आनी उद्घाटन करून स्वामी महाराजांनी आमगेलें ऑफिस आमकां रिमार्क दिलो की हें उत्तम जालां आनी तेय खूश जावन गेले की आमची देवस्थानाचें ऑफिस सामकें अतिशय बरें जालें म्हणून. नंतर ह्या ऑफिसाची बरें जालें म्हणल्यार आमकां ऑफिसाचो जागो आशिल्लो पूण तो जागो आमचो युटिलायज बरोबर जालो नाशिल्लो. आतां आमी लोकांक बसपाची वेवस्था केल्या, नंतर थंय एअर कंडिशन घाल्यात, नंतर भायर लोक पुरो जावन येता तांकां बसपाची वेवस्था केल्या. तशीच थंय आयले त्या बरोबर तांकां थंड उदक दवरलां. तें उदकय जाल्यार जाल्यार तांकां पितगेर बरें दिसता. पयलीं ह्यो फॅसिलिटी कांय नाशिल्ल्यो आनीक अशे पद्दतीन आमी हें नवीन ऑफिस लेटली सुरू केलां. तशीची मुखारी तुमगेले योजन कसन आसा म्हण आमगेले विवर्साक सांगात म्हण. एक्चुअली कितें जाल्लें आसात, आमची देवस्थानची अगरसळे ज्यो आसात तांकां सादारण 50 ते 55 वर्सां जालीं. हे रुम्स जे आसात ते रुम्साची स्थिती आज पळयली जाल्यार बरोबर ना. आमचे जे भायर साकून लोक येतात तांकां बरी फॅसिलिटी दिवची आनीक ह्या अगरसाळीचे आमी जिर्णोद्वार करून बरे पैकी रुम्स बांदचे अशी आमची मनोदय आसा. आमकां कौल प्रसाद दिल्लो आसा रामनाथ महाराजान, बेताळ महाराजान आनी आमकां फुडें सर म्हूण सांगलां त्या प्रमाणे आमी एक बरी पैकी बिल्डींग बांदपाक सोदतात. तशेंच स्वामीची निवासस्थान तेंय आमचें खूब ओल्ड जाल्ले कडेन आसा, तेंय आमी नवे बांदपाक सोदतात. म्हणजे बेताळ देवळाच्या सायडीक दोनी वटेन आमच्यो 2 बिल्डींग येवपा आसात. अगरसाळ आमची ग्रावंड+3 विथ लिफ्ट एंड ऑल फॅसिलिटी. तशीच स्वामी महाराजाचें निवासस्थान तें आमी ग्रावंड+2 अशें आमचो करपाचें आसा. हें सगळें आमी देवान जर आमकां बरें केलें जाल्यार आमी शक्य तितली बेगीन आमची सगळी लायसन्सीस हातां पडटगीर आमी हें सुरू करतले आनी ह्या ही बिल्डींग आमी अतिशय बरी जातली. म्हणजे ह्या मुळे आमकां लोकांक तातूंत सगळी फॅसिलिटी आमची आसतली. म्हणजे ड्रिंकींग वॉटर आसतलें, नंतर गरम उदक आसतलें, नंतर 24 तास उदक आसतलें, लायट आसतली, तशीच AC आसतली, तशेंच वायफाय आसतलें. म्हणजे कसलीच जी पळय मॉडर्न जी पळय सगळी आसा आजवड ती सामकी हें न्ही, पूण आमी तातूंत पुराय सगळी फॅसिलिटी दिवपाची आमची इच्छा आसा. आनीक ती ते आमची बिल्डींग जेन्ना सुरू जाता ती आमी जाता तितले बेगीन आमी करून आमी ती करपाक सोदतात आनी अशी आमची हें आसा. इतलो वेळो रामनाथ देवस्थानाचे प्रत्येक विशयारी मॅनेಜ್ಮೆಂಟಾ ವಿಚಾರ ಆಶಾ ಪೂರ ಉತ್ಸವ ವಿಚಾರ ಆಶಾ ಪೂರ ಮುಖಾವೈಲೆ ತಂಗೆಲೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕೆ मस्त चंद रितीर त्यांनी आमकां सांगिल्लें सर. धन्यवाद सांगता हांव तुमकां यूथ ऑफ GSB तर्फेन हांव तुमकां धन्यवाद सांगता. GSB यूथ ऑफ GSBकय बी हांव खूब आभारी आसा, कारण तुमी ऑल द वे येवन हांगा आमची उत्सवाचे कार्यक्रमाची सगळी व्हिडिओ काडटले. फाल्यां आमची शिवरात्र जातली, शिवरात्रीचोय तुमी काडटले अशें म्हाका तुमी म्हणलें. त्या खातीर हांव तुमचे खूब आभारी आसा आनी देव बरें करूं. धन्यवाद. राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा. राम नाम ते पावन, राम नाम संजीवन, रामनाथ तो निरंजन, राम ध्यान दुख भंजन. राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा. राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा. आश पाश दोष क्लेश नाश करी हे परमेश. आश पाश दोष क्लेश
नाश करी हे परमेश राकरे वैराग्य ईश व्योमकेश हे फणिभूष राकरे वैराग्य ईश व्योमकेश हे फणिभूष राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा अश्वरूढ खड्गधारी रक्षणिक सदा तैयारी अश्वरूढ खड्गधारी रक्षणिक सदा तैयारी श्री हरिले हरी हरी त्रिपुरारी श्री हरिले चरणांतु धीरे मन हे त्रिपुरारी राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथ
भक्ती दीने रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख राम भक्ति दीरे रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति दीरे रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा। श्री लक्ष्मीनारायण रामनाथ प्रसन्न आता शिवरात्री कार्यक्रमाचे विशेष आमगेले कवरेजाक वेदमूर्ती श्री प्रकाश भटमामू तांगेले तांणी हांगा पुरोहित जावन आसा ती तांगेले अनुभव आनी
शिवरात्री कार्यक्रमा वेळार हांगा विशेष जावन जावचे देवाक सेवे बग्गे आमगेल विवर्साक सांगता म्हणून प्रकाश भट मामाला निमून घेता. प्रथम जावन तांकां हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सांगता आनी आमगेल विवर्सांक शिवरात्री कार्यक्रमाचे विशेष सेवा कसं जाता म्हणून सांगता म्हणून निमून घेता. धन्यवाद. नमस्कार. सर्व आमगेले कुळावी भजक मंडळी महाजना वतीनं तशीच देवालय स्मरण करून घेवन हांव दोन हे देवस्थाना बद्दल माहिती दिता. रामनाथ देवस्थान म्हळ्यार हांगा गोमांतकांतू एक प्रसिद्ध देवस्थान आसा. तशीच जो पोंडा तालुकांतू बांदेवड म्हळ्यार बांदोडा ग्रामांतू हे रामनाथ देवस्थानाचे हे एक स्थान आसा. हांगा कुलदेवता 7 देवालय एक रुपार 25 जो पूजा विधिविधान जाता. प्रथम जावन लक्ष्मीनारायणाक, तशीच रामनाथ देवाक, तशी शांतेरी कामाक्षीक, बेताळ काळभैरव सिद्धीनाथ अशी 7 देवालय 25 हांगा नित्य पूजा विधिविधान जाता. तशीच मुख्य म्हळ्यार वत्स आनी कौंडिण्य गोत्राचे जो रुपार आमगेले देवस्थानांतू भजक जावन आसाचे. तेन्ना काहींचे अत्री गोत्र, भारद्वाज गोत्र, काश्यप गोत्र अशी एक केळू संख्यान सुद्धा एक कुळावे महाजन आसाचे. तेन्ना तांगेले कुळावे महाजनाले तांगेले कुटुंब अनुसूर जावन एक 17 पुरुषालय म्हळ्यार तांगेले कुलपुरुषालय घराण्याचे कुलपुरुषालय म्हणून तो देवाल पूजा सुद्धा हांगा नित्य आराधन जाता. तेन्ना देवालया जो रुपा संप्रदाया प्रमाणे नित्य देवाल सकाळी प्रातकाळी 5:30 ते 6 गंटे भितरी देवाक ते प्रमाणे दरवाज उगोवन घेवन निर्माल विसर्जन पूजा विधिविधान जाता. 7 सवा 7 पर्यंत हे पूजा विधिविधान सांगता जाता. तदनंतर भाविक कुळावे महाजन हांगा देवालयांतू नित्य अभिषेकाचे म्हळ्यार गोमांतकांतू एकंदर आमगेले वैष्णव संप्रदायानुसार आशिल्ले देवस्थानांतू देवाक स्वता अभिषेक करचेस म्हळ्यार हे एक प्रथम देवस्थान. म्हळ्यार हांगा कुळावे महाजनान आपणेल्या हातानाची बांयच्यान उदक काण घेवन देवाक सन्निधानांत हाडून अभिषेक करचे अवकाश आसा. तद निमित्तकान 8 गंटेरी आयल भाविक लोकांक अभिषेकाक आमी अनुसूर करून दिताची. तेन्ना तांकां प्रथम जावन एक अणवाळ्यारी तशीच तांकां नाममुद्र शिमुद्र संध्यावंदन करून तांकां यज्ञोपवीत धारण करून घेवन तांगेल्या मुखांतर आमी अभिषेकादी कार्यक्रम जाता. तशी नित्य अभिषेका कार्यक्रम 9:30-10 वाजता पर्यंत जावन तदनंतर अलंकार सेव जाता. 12 गंटे पर्यंत सर्व देवालंगा अलंकार कार्यक्रम परिपूर्णता जाता. तदनंतर 12 गंटे नित्य खंयचे विशेष दिवस असले सुद्धा सोडून नित्य देवालयांगा 12 गंटेरी लक्ष्मीनारायण आसूर जावन 12:30 पर्यंत जो बेताळ काळभैरा पर्यंत 12:30 पर्यंत नित्य महापूजा महानैवेद्य समर्पण जाता. तदनंतर हांगा नित्य अन्नदानाचे आसा 1 गंटेरी अन्नदाना कार्यक्रम जाता. परत सांजेरी 8:30 वाजता रात्री पूजा विनियोग आदी कार्यक्रम जाता. आनी तशीच प्रदोष पूजा आसल्यार सांजेरी 5:30 वाजता फक्त रामनाथ देवाक प्रदोष पूजा आदी सेवा कार्यक्रम बी हांगा उरता. तेन्ना ते प्रमाण 5:30 ते 7 गंटे पर्यंत प्रदोष पूजा आदी सेवा कार्यक्रम जाता. तशीच देवालयांतू जो रुपार येवचे जाल्यार सोमारा प्रत्येक सोमाराक रामनाथ देवाक पालखी उत्सव आदी कार्यक्रम उरता. हे रात्री 8:30 वाजता करून सर्व देवा पूजा बसून 10 गंटे पर्यंत जाता. पंचमी दिवसाक शांतेरी देवाक, अमावास्या दिवसाक त्या प्रमाणे कामाक्षी देवाक उत्सव आदी कार्यक्रम उरता. आनी चातुर्मासाची अवधी सोडून घेवन तेन्ना बाकी उर्वरित दशमींतू लक्ष्मीनारायण देवालय उत्सवा निमित्तकान 4 देवाचे लक्ष्मीनारायण रामनाथ शांतेरी कामाक्षी 4 देवालय उत्सव आदी कार्यक्रम आसा. प्रत्येक उत्सवा कार्यक्रम रात्री 8:30 वाजता सुरू जाता. आनी देवालयांतू मुख्य म्हळ्यार प्रथम जावन युगादी पाडव्या दिवसाक विशेष पूजा विधिविधान की रामनवमी दिवसाक रामनवमी जन्मोत्सव कार्यक्रम उरता. आनी तशीच हांगा श्रीमद इंद्राकांत श्री स्वाम्याले पुण्यतिथी निमित्तकान चैत्र कृष्ण सप्तमी दिवसाक पुण्यतिथी उत्सव आदी कार्यक्रम उरता. तशी कुळावे महाजना बरेपणा बदल वर्षासना महानुष्ठान कार्यक्रम चैत्र महिन्यांत 5 दिवसांतू महाविष्णू महारुद्र नवचंडी सतना इत्यादी अनुष्ठान कार्यक्रम उरता. तशीच वैशाख महिन्यांतू अक्षय तृतीया कार्यक्रम जाता. आनी तशीच वैशाख शुद्ध त्रयोदशी दिवसाक श्री शांतेरी कामाक्षीले पुनःप्रतिष्ठा वर्धंती उत्सव आदी कार्यक्रम निमित्तकान सकाळी देवाळ सत्कर्म अनुष्ठान की अन्नदान संतर्पण सेवा रात्री अष्टावदन कार्यक्रम से उरता. तशी नरसिंह जयंतीक देवाळ उत्सव आदी कार्यक्रम अष्टावदन कार्यक्रम उरता. तशी ज्येष्ठ महिन्यांत
ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथी श्री कुलदेवता बेताळ काळभैरवाला पुनःप्रतिष्ठा वर्धंती उत्सवादी कार्यक्रम प्रातःकाळी रामनाथ पंचिष्ठाक शियाळे अभिषेक होजी तशीची बेताळ काळभैरवाक 108 शियाळे अभिषेकादी कार्यक्रम असता तशी आषाढ महिन्यान तो त्याप्रमाणे संप्रोक्षण विधी म्हणजे देवानं चातुर्मास बसे संप्रोक्षण विधी चैत आषाढ पौर्णिमे दिवसे कार्यक्रम देता तेसो लक्ष्मीनारायण देवाक शतकलशात अभिषेको रामना शांतेरी कामाक्षिक द्वादश कलशा अभिषेक असता श्रावण महिन्यान तो नित्य सोमारा प्रदोष पूजा आदी कार्यक्रम असता आणि तशीची शेवटचे सोमारा 5 दिवस उपस्थितारी देवालयावतीनं महारुद्र शतचंडी तत्त देवता प्रीत्यर्थ जपनुष्ठान यज्ञानुष्ठान कार्यक्रम असता सांगता दिवस प्राकार बलिप्रदान महापूर्णावती तशीची सूचित नानाविध दान धर्मादी सेवा तशी रात्री भांगरा पालखी उत्सवादी कार्यक्रम असता भाद्रपद महिन्यान सुद्धा जो आमगेले नवरात्री शिवर उत्सवात बरेपणा बदल महारुद्राचे अनुष्ठान जावनो तदनंतर उत्सवा बरेपण वर्षा एक पटी 10 जना वतीन जावचे असले रामनाथ बेताळ शांतेरी कामाक्षी आणि रामनाथ महाराजा कडे बरेपणा प्रसाद घेतात तशी नवरात्री उत्सवादी कार्यक्रम आश्विन शुद्ध प्रतिपदा आरंभित एकादशी पर्यंत म्हणजे 11 दिवसा कार्यक्रम असता प्रथम दिवसाक देवसन प्रार्थना घटस्थापन विधी शांतेरी कामाक्षी कडे घटस्थापन नित्य पूजा विधिविधान सप्तशती पारायण ब्राह्मण सुवासिनी कुमारिका पूजा संराधनादी सेवा तशी अष्टमी दिवसाक त्याप्रमाणे कामाक्षी प्रीत्यर्थ यज्ञानुष्ठान कार्यक्रम नवमी दिवसाक शांतेरी प्रीत्यर्थ यज्ञानुष्ठान कार्यक्रम असता नित्य रात्री जो 8 नवमी तिथी पर्यंत कामाक्षी देवाक रात्री मकरोत्सवादी कार्यक्रम जाता दशमी दिवसाक रामनाथ महाराजाक रात्री मकरोत्सवादी कार्यक्रम जाता एकादशी दिवसाक शांतेरी देवता प्रीत्यर्थ मकरोत्सव कार्यक्रम जाता तशीची जो दसरे उत्सवादी निमित्तकान प्रातःकाळी हंग कौल प्रसाद तरंगावणी कार्यक्रम जाता रात्री देवाल सीमोल्लंघन कार्यक्रम सांजे 5 गंटे कोण 7 गंटे पण सीमोल्लंघन कार्यक्रम जाता तशी कुळावी महाजनाल आपल्या हातानं देवाक उवाण घेनो श्रीफळ मार्चसले उवाळणीके कार्यक्रम बी जाता तशीची एकादशीचा प्रातःकाळी देव प्रार्थना करून घेनो कौल प्रसाद आदी कार्यक्रम जाता तशी रात्री शांतेरी देवा मकरोत्सव झाल्यानंतर बेताळ अवसरद्वारा देवालयाचे सीमदळचे कार्यक्रम जाता कार्तिक महिन्यान तो कार्तिक शुद्ध द्वादशी दिवसा तुळसी पूजा विधिविधान जावो तशी कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी निमित्तकान वनभजन कार्यक्रम कार्तिक पौर्णिमे दिवस वनभजन कार्यक्रम अशी 2 दिवसा लक्ष्मीनारायण प्रीत्य वनभजन कार्यक्रम उरता तशीची कुळावे महाजनावतीनं वनभजन झाल्यानंतर शनिवारा आणि आयताराक कालो गव्हाण काला कार्यक्रम असता मार्गशीर्ष महिन्यान तो देवसन्निधानान तो सत्कर्म अनुष्ठान कार्यक्रम असता पौष महिन्यात म्हळ्यार धनुर्मासा निमित्तकान वर्षा एकपटी रामनाथ पंचिष्ठाकडे प्रातःकाळी 6 गंटेरी महापूजा महानैवेद्य भूरी भोजन ब्राह्मण सुवासिनी संराधनादी कार्यक्रम असता ताजे दिवसा पहिले दिवसाक म्हणजे हे कार्यक्रम सोमारा आणि मंगळार दवरतात ताजे पहिले दिवस सोमारा बेताळ महाराजाक नवरात्री शिवरात्री उत्सवात बरेपणा बदल वडे नैवेद्य तशी दुधे भाजी आणि चण्या रोसात नैवेद्य उरता तशीची आमगेले वर्षासन माघ महिन्यान तो जो माघ कृष्ण पंचमी दिवसो कुलदेवता लक्ष्मीनारायण रामनाथ देवाल शिखर प्रतिष्ठापना वर्धंती उत्सवादी कार्यक्रम निमित्त प्रातःकाळी सतना व्रतपूजा आदी कार्यक्रम अन्नदान संतर्पण सेवा तशीच रात्री 4 देवा नौका विहार कार्यक्रम असता आणि तदनंतर अष्टावधन कार्यक्रम रात्री पूजा विनियोगा जाता वर्षासनमा शिवरात्री उत्सव म्हळ्यार देवालयान तो जात्रा म्हळ्यार रामनाथ देवाल जातोत्सव म्हणून घेता हे अनुष्ठान 6 दिवसाचे आसा जो माघ कृष्ण द्वादशी आरंभित फाल्गुन शुद्ध द्वितीया पर्यंत 6 दिवसा हे कार्यक्रम असता तेना प्रथम दिवस जो रूपा प्रत्येक दिवसाक नवचंडी अनुष्ठान निमित्त प्रातःकाळी देवाला प्रार्थना पुण्यावाचन घडून घेनो नवचंडी अनुष्ठान आदी कार्यक्रम प्रत्येक दिवसा ब्राह्मण सुवा कुमारिका पूजा संराधनादी सेव जाता रात्री प्रथम दिवसाक रामनाथ आणि कामाक्षी देव उत्सवादी कार्यक्रम जावनो हंगा देवाल कुळावे महाजनावतीनं
जावच्या नाटकोत्सव कार्यक्रमानिमित्तकान कामाक्षी सम्मुखांतो जोर नाटक कार्यक्रम जाता हे 4 दिवसाक कामाक्षीले नाटक उत्सवानिमित्त कामाक्षीचे येदा सम्मुखा जाता आणि दुसरे दिवसाक शिवरात्री कार्यक्रम प्रातःकाळी 5 गंटेरी रामनाथ महाराजाक शिवरात्री उत्सवानिमित्तकान अभिषेक आदि कार्यक्रम सुरू जाता हे कार्यक्रम लघुरुद्रक इत्यादि अनुष्ठान युक्त 10:30 पर्यंत अभिषेका कार्यक्रम जानो बरोबर 12 गंटेरी देवाक महापूजा महानैवेद्य तशी भूरी भोजन ब्राह्मण सम्राधन कार्यक्रम असता तदनंतर सांजे परत 5-5:30 जो प्रदोष पूजा आदि कार्यक्रम तशीच प्रदोष पूजा कार्यक्रम 7 गंटे आरती जावन गेलो रात्री परत 9 गंटेरी रामनाथ कामाक्षी उत्सव आदि कार्यक्रम जाता तशीच देवालय मुख्य दिवस म्हणजे जातोत्सव जो महाशिवरात्री दुसरे दिवसाक प्रातःकाळी 5 गंटेरी रामनाथ महाराजाक रथोत्सव आदि कार्यक्रम सुरू जाता हे कार्यक्रम 5 गंटे 6:30 पर्यंत जाता तदनंतर परत रामनाथ पंचिष्ठाभिषेक महापूजा महानैवेद्य भूर ब्राह्मण सुवासिनी सम्राधन सेव जाता तसेच सायंकाळी परत रामनाथ मा रथोत्सव आदि कार्यक्रम जाता तदनंतर 7 गंटेरी कुळावे महाजत नाळ उवाळणी कार्यक्रम जानो रात्री परत रामनाथ कामाक्षी प्रीति 9 गंटे पालखी उत्सव आदि कार्यक्रम जाता अमावास्या दिवसा प्रातःकाळी यज्ञानुष्ठान कार्यक्रम रात्री रामनाथ कामाक्षी उत्सव आदि कार्यक्रम कामाक्षी प्रीति उवाळणी कार्यक्रम जाता तसेच प्रतिपदा फाल्गुन शुद्ध प्रतिपदा दिवसाक प्रातःकाळी सत्कर्मानुष्ठान कार्यक्रम जानो सायंकाळी 7 गंटेरी रामनाथ पंचिष्ठाक रात्रीचे पूजा विनियोग आदि सेव जानो रामनाथ महाराजाक नौका विहार कार्यक्रम रामनाथ शांतेरी कामाक्षी अशी 3 देवाक उत्सव आदि कार्यक्रम असता तशी फाल्गुन शुद्ध द्वितीया दिवसाक प्रातःकाळी सत्कर्म नवचंडी अनुष्ठान कार्यक्रम प्राकार बलिप्रदान महापूर्णादि कार्यक्रम जाता तदनंतर जो द्वितीया दिवसाक दनपारा 3 गंटेरी जो देवालयाच कौल प्रसाद आदि कार्यक्रम जाता संजेरी विजयरथ अंबार इत्यादि उत्सव आदि कार्यक्रम जाता हे सर्व उत्सव झाल्यानंतर नाटका समाप्त झाल्यानंतर आमगेले शिवरात्री उत्सव आदि कार्यक्रम जाता हे सर्व कार्यक्रमाक समस्त कुळावे महाजन अतिसंख्येन उपस्थित होऊन भयभक्ती भाविक मनान सेव घडतात जो 1 वर्ष जो निष्ठापूर्वक सेव घडून गेले तांगेले अनुभवाप्रमाणे देवान आमकां बरेपण केलें म्हणून तांगे मना संकल्प जाता परत मुक्काल वर्ष परत देवसन्निधानांत येवन आपापले हरके सेव अर्पण करतात अशी रामनाथ पंच आतापर्यंत जो जो कुळा महाजना नमगून आयले सगळ्या मनोकामना सिद्धी जाता देवान सर्वांक बर करूं म्हणून आम्ही ब्राह्मण आशीर्वाद दितात सुदीर्घ जावन शिवरात्री दिवसाचे मात्र नाही नवरात्री कार्यक्रम अशा पुरा सगळे वर्षाचे हांगा देवस्थाना कार्यक्रमा बग्गे आमकां माहिती दिल्ले वेदमूर्ती श्री प्रकाश भट हांकां हांव विवर्साल तर्फेन धन्यवाद सांगता धन्यवाद असुर रमिंद्र सुब्राज्य शोनावमिमारु हेम अहो मुचा मांगिर संगयंच स्वस्याद्रि मनस्साच दाक्षम्मा प्रयतपाणि क्षणप्रपद्ये स्वसि संभादेश भयन्नोऽस्तु इदं फलमया देव स्थापितं पुरस्तव तेन मे सफला प्राप्तिर्भवे जन्म जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः कामाक्षी बेताळ कालभैरव तशेंच आमची मातयेर नाचून गेल्ले आमचे मालवडी कलाकार तशेंच श्री संस्थान गोकर्ण पर्तुगाळ देवस्थान मठाधीश विद्याधीराज तीर्थ श्रीपाद वडे स्वामी महाराज तशेंच श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज हांचे चरणाक वंदन करता आज हो शिवरात्रेचो पयलो दीस ह्या फुडें विविध कार्यक्रम जावपाचे आसात नाटकां आसात विविध तरेचे वाहनां तुमची मिरवणूक काडपाची आसा रथोत्सव आसा सगळीं कार्यां व्यवस्थीत रितीन करून घेवची व्यवस्थित पाठांतर करून व्यवस्थित रितीन तांचे कडल्यान सगळीं नाटकां सादर करून घेवची सगळ्यां भितर खेळमेळी दवरची सगळ्यांक आयुश्य आरोग्य दिवचें समाधान दिवचें सगळ्या बायलांक अखंड सौभाग्य दिवचें अशीच सेवा वर्सां वर्स आमचे कडल्यान करून घेवची श्री रामनाथ महाराज की जय. शरण शरण श्री शरण
अग्रभागी तू लक्ष्मी नारायण आदिनाथ तू ओंकार सगुण तव ज्या नाम मंत्रे होती पापहार वासिनी कामाक्षी देवी आली लोटावली तू कल्याणी आली लोटावली तू कल्याणी आज्ञा देता
जगन्नाथ तू कार्य सिद्धिदाता सिद्धिनाथ तू कार्य सिद्धिदाता सिद्धिनाथ तू तव कृपा करना रघुनाथ शरण शरण क्षेत्राधिपती तू क्षेत्रपाळ नाम तुझे ते आज्ञा वेताळ श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वतीय नमः श्री रामनाथ पंचिष्टाभ्यां नमः श्री गुरुभ्यो नमः गजवदनं चिन्त्यं दिक्सुदंष्टं त्रिनेत्रं राजं पुराणम् अमरवर्ष पूजं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपति सुतमेशं विघ्नराजं नमामि शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं स्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं ध्याये नित्यं महेशं गजतगिरिं जय जय रामचन्द्र रघुवीर मंडन राजीवलोचन रघु राजरत्न रणधीर राजरत्न रामचंद्र रघुवीर जय जय रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रघुवीर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चौघे एक वीर जय जय चौघे रामचंद्र रघुवीर जय जय रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रघुवीर उलट्या नामे वाल्या कोळी उलट्या नामे वाल्या कोळी उलट्या नामे वाल्या कोळी उलट्या नामे वाल्या कोळी तरला भक्त कबीर जय जय तरला भक्त रामचंद्र रघुवीर जय जय रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रघुवीर आम्ही इथं रामनामात निमग्न असता अचानक प्राप्त झाला आहे तर हे विचित्र पुरुषा तुझं नाव काय? नाव सांगचे पयलीं तुगेलें एक दिश्ट काडटा. म्हाका खूब नांवां आहात. म्हाका विदूशकूय म्हणटा. आनी आतां तुवें पळय जागो उजो मारला
ताण्याक म्हाका धाडला. ही प्रभू रामचंद्राला हाक मारली. हय, प्रभू रामचंद्रानूच म्हाका धाडला. तुगेली कितें मनोकामना आसा ती सांग. हां प्रभू रामचंद्र म्हजे कडल्यान ती पुरी करतलो. हे पहा, आज आमच्या महाशिवरात्रीचा उत्सव सुरू होत आहे. हा बरोबर. तो निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी हय, आम्हाला गजानन महाराजांना प्रसन्न करून घ्यायला पाहिजे. कितलें बरें. बोंबले तेटांतल्यान उलो मार. गजानन महाराज 2 मिनटां प्रगट. पशुपती सुत भगवंता देवा, पशुपती भगवंता देवा, पशुपती भगवंता देवा, गणनाथा, पशुपती सुत भगवंता देवा, पशुपती सुत भगवंता देवा, पशुपती सुत भगवंता देवा, पशुपती सुत भगवंता देवा. उदया चलाचली सविता ऐसा पूर्ण शोभे माता, किरीट कुंडले अतिलता, समान तेजे धरती, चरणी उदर वेष्टोनी राहिल्या म्हणे, रिद्धी सिद्धी दोघे जणी, तुझी गणा शुभती, माझ्या मनीची वासना, वा पूर्वावी गजानना, साष्टांग करीतो नमना, विद्या मदती कवी कवीचा महाराज प्रकट झाले. हय, तेव्हा आता पूजा अर्चा करण्यासाठी एखाद्या भटजीची जरूरत आहे. भटमाम जाय. बजेट कितले? ते आल्यावर बघूया ना. ना तुका हांव स्वस्त आनी मस्त पळयता. हो भटमाम, हो पापली भट, तागेलें बजेट मातशें बरें आसता.
उठी प्रभात स्मरणियो श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा प्रभात स्मरणियो श्री गणेश देवा माता जाये पार्वती माता जाये पार्वती पिता महादेवा पिता महादेवा पानफूल धूपदीप पानफूल धूपदीप बोलाला देवा प्रभात प्रभात एकदंत कृपावंत एकदंत कृपावंत दशभुजा झाली दशभुजा झाली मस्तकी मुकुट जडित मस्तकी मुकुट जडित अश्वारूढ स्वामी अश्वारूढ स्वामी प्रभात स्मरणियो प्रभात स्मरणियो आपण कोण पळयल्यार कळपा जाय पूण सांगता वेदशास्त्र संपन्न अभप ते करता अभप म्हणजे हरिभक्त परायण ह्याची परीक्षा घेतात काय म्हाका बरं सोड सांगता त्याप्रमाणे आज एकच भट आसा पळय ताणें पोट भरना ताचे खातीर खूब फॅक्टर तयार जाल्या कोण बोफे करता कोण नाटकां काम करता कोण कलापथक करता कळ्ळें कोण किर्तन करता अशें प्रत्येक कडेन कितें कितें चल्लां तर म्हाका कितें शक्य आहा त्या प्रमाणे हांव म्हगेलें पावल घालता तातूंत भितर म्हगेले येजमान आसात तांकां हांव चुकोवपाक शकना आनी ते अशें आसात एक दिसा 2-2, 3-3 कार्यक्रम आनी ते कितें सांगतात हांवूच जाय म्हणून पूण तें कोताय प्रदीप बाब तळावलीकार एग्जाम्पल दिता प्रदीप बाब तळावलीकार योगेश समारी जितू जितेंद्र बोरकार आमगेलो प्रेसिडेंट रामनाथ देवस्थानाचो ज्योती बाब समारी अशें खूब नांव घेवपा सारकें आसा ते कितें करतात म्हाका पयलीं दिला कितें डेट दिल्यार पूण म्हगेल्या वर्स जाल्यांनी याद उरना मोबायल म्हाका जमना म्हणजे ते बूक करून ते कितें कितें बरें काम म्हगेलें लक्ष नाका काय अशी भानगड पूण तरी पूण हांव एडजस्ट करता आज कितें जालें आज म्हटल्यार दोन हाचेर मनाचेर हें आशिल्लें कामां आशिल्लीं एकागेर सत्यनारायण आनी एकागेर सत्यविनायक दोनी म्हत्वाची तातूंत भितर म्हगेलें रामनाथ देवस्थान नाट्य मंडळ हें जें आसा तें व्हडलो उपार्जीत आमचे भट घराणे आमी ते चलयतात जें म्हाका शक्य आसा त्या प्रमाणे हांव पुजा बिजा सांगता किर्तनूय करता पूण आज कितें जालें म्हाका तें टायम नाशिल्लो ही गेल्ली कडेन अकस्मात एक आयलो म्हणपालो फुगडी आसा शालना मातशी किर्तन सांगपा जाय आशिल्लें सांगया म्हजे कडेन बॅग आसता तातूंत भितर कितें कितें आसता हें उगडल्यार कळटलें पूण हांव उगडना कळ्ळें तुका लॅपटॉप बी ना म्हणून तातूंत आम्हाला जरूरत पण नाही तुमकां गरज आसा म्हणून हाडना बॅग हांवें हें म्हाका गरज आसा म्हणून हाडलां हातूंत भितर म्हगेलें सामान आहा
माम हातूंतली कांयच नाका आमगेले आसता तातूंत करया ना हेच ते सामान न्ही हा हे मुगेल पावडर हा. लिपस्टीक कॉस्मेटिक्स मागीर बरें, काजळ अरे पार्ट करची पडटा न्ही ते बरोबर घेवन वचचें पडटा आमगेले बजेटा भितर कर न्ही हातूंत भितर आनी कितें खबर आहा हें आसा केंसाचें कितें म्हणटा बीग बीग हय ती घालता कित्याक आमकां भायले पार्ट कर म्हणटा कितें करतलो तो मल्टी टास्किंग हा तें कशें आसूं तें म्हाका इंग्लीश बरें हा. कळना. पूण हांव घेवन भोंवता हा बरें 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 ओके हय हें सांगलें तुमकां